मगाच्यान आमी खरेपटी देवाचेर भार घालचो आसा. आमी मस्तपटीन पळयलां देवाचेर भार घालचो तो कितें शिकयता तें म्हणून. आनी आमी हें आत्मज्योती आश्रमाक येवच्या पयलें आनी आमी देवा कडेन मागलें. तुमी मागलां मागण्याच्या कोर ग्रुपाच्यांनी मागलां आनी आमी मस्त मागलें हांगा येवयेत गी म्हणून. वय देखून जेजून खालें म्हणून सांगल्यार आमकां खंयलो संदेश आयलो म्हणून वसा आनी देव शुभार्थ प्रगट करा म्हणलो संदेश आयलो. आमी मागणें करून थंयसर 10 वरांचेर मीस केलें. रातचे सांजेर आमी भायर गेल्ल्या फाटीं येवन मीस केलें आनी मीस करतना आमकां तो संदेश आयलो वसा म्हजी सुवार्थ प्रगट करा म्हणलो. तशें आमी हांगा आयल्या आनी देवाचें उतार आमी आयकलें वचना. मस्त जाण आमकां नाका हांगा आत्मज्योती नाका म्हणून मस्त जाणांची आडकळ आयल्यो आनी आमकां नाका म्हणलें जालें. पूण थोड्या भाव भयणींनी आमकां मस्त सपोर्ट केलो. पयर प्रत्येक जाण आमी भार घाल्लो आमच्या कोर ग्रुपाच्या वयर तांचेर भार घाल्लो तांणी आमकां घट्ट धैर्य दिलें वसा म्हूण. तशें आमी हांगा आयल्या जेजूच्या उतरांचेर हांगा आयल्या आनी कशें येवचें म्हणून आमच्या हातान कांय नासलें हांगा. वय एकल्यान हांगा आल्तारीच्या रुमाक हिंगड मांद्री काडून दिली हांगा घालूंक हाडली व्हडली मांद्री पळोवन. आमकां एकलो पळोवंक आयलो भाव हांगा आसा तो ताणें येताना मांद्री काडून आयलो दुसरो थंय व्हडली मांद्री. वय आनी एकल्यान आमकां बसूंक भांग नासलें. एकल्यान भांग काडलो. एकल्यान चेर हाडलें. एकल्यान ही आल्तार दिली बसूंक. तशें देवाचें उतार आमी पाळिल्ल्यान नाका म्हणून बसयल्यान तांकां आसा तें देवाचें उतार हांगा पाळूंक जाता ना. हांगा देवाचें उतार प्रसार करूंक जाता ना. देखून आमी देवाचो थोडो आयकलो. देवाचो संदेश काडलो वसा येताना तुमी वणो व्हरी नाकात आनी तुमी वणोंक घाला. लोप कितें व्हरचे कालें जेवचे कितें पंगरचें आनी 2 चिलां व्हरनाकात तें तुवाले व्हरी नाकात तें व्हरनाका ह्यो जेजू पुरो सांगता. कांय व्हरनाकात आनी म्हज्या राजा खातीर काम करतल्यांक हांव पोसता म्हणून. आमी हांगा आयल्या आनी वटलात जेवंक आमकां त्या एका इश्टाक हांगा आयिल्लो आमच्या खातीर. तो म्हणलो जेवणाक हांव दिता तुमकां तुमी रावा म्हणून. तशें हांगा आयल्या आनी मांद्री आनी बरें खाणून हाडल्यो हांगा. मांद्री नासल्यो मांद्र्यो आनी बरें खाणून हाडल्यो हांगा न्हिदोवंक आमकां. दुसरे पयल्या दिसा आमी दर्नी न्हिदल्या हांगा. एक रुमांत तें नितळ जालें त्या रुमांत आमी एडजस्ट करून मांद्री घालून न्हिदल्या तशें सुरूच्या दिसा. मागीर पयल्या दिसा हाडून एकल्यान आमकां टिफीन फादरा भांगासात मुखाडल्याच्यान एकली पळोवंक आयली. फादर आमकां जेवण केलां आमच्या सेरेवंच्या हातींतल्यान चड केलां तुमकां हाडटा म्हणली हाडून आयली ताका जेवण. वय दुसऱ्या दिसा आनी एक बाय खंय तिच्या गाद्यांतल्या तांदूळ परत जाल्लो परत हाडूंक येताली थंय वाटेर येतना हांगा फादरा बी रावल्यात म्हूण काल कोणें फोन केलें. पळय हांगाच म्हणून बँक हाडे म्हणजे ती पळोवन इचार हांगा आयली. येताना तांचे घरार तांदूळ आसा 2 गणी. अरे फादरा म्हणी हांगा आयल्या तूं हांवें दिता म्हाका 1 गोणी दिचें म्हूण. तसो 1 गोणी तांदूळ हांगा आयिल्लो तिचो. हे उक्त्या दोनच्या पयल्यान ती 1 गोणी तांदूळ आयिल्लो. आज म्हणसर आमी 2 वर्सां जालीं आज म्हणसर आमी तांदूळ मोलाक घेवंक ना. त्या दिसा सावन आज म्हणसर तांदूळ मोलाक घेवना आमी. तांदूळ तितलो आसा हांगा. 1 मूग जाता आनी कोणी 10 केजी हाडून दिता आनी कोणी 5 केजी हाडून दिता. आज म्हणसर ह्या 2 वर्सांनी तांदूळ पयशांक हाडून आमी. थोडो इल्लोसो सामान हाडल्यार जावंक पुरो पूण तांदूळ आमी मोलाक येदोळ म्हणसर हाडूंक ना. तशें देखून देवाचे उतार थोडे फावटी देवाचे उतार आमी आयकोन पाळल्यार आमकां जैत मेळटा जाय जाल्यार मेळटा गी. या आमी कश्टांत भायर येता गी. या कश्टांत पडटा देवाचे उतार आयकल्यार कश्टांत भायर येता. प्रत्येक जावन आमी कश्टाच्या परिस्थिती आसतना आमकां बिजनसांत नश्ट जाला. आमकां बिजनसांत कश्ट जाल्यात. लग्नाच्या जिवितांत कश्ट जाल्यात. आनी तशेंच आमकां त्या सगळे संबंदांत कश्ट जाल्यात. शेत सांबाराक कश्ट जाल्यात. भलायकेंत कश्टार पडल्या पिड्यान पडल्या आमी. तेका कितें करीचें देवाचे उतार आमी आयकचे नियाळ करीचे. देवाचे उतार नियाळ करून आनी एका घडये खाल थंड रावचे. एकल्याचें काम गेलें तेन्ना बायलो म्हणून काम करून गोळ 15 दीस जाले घरा बसलाय. ताणें 15 दीस मागणें करून देवाचें उतार नियाळ जालें. बायलेन म्हणून सुरू केलें. बायलेच्या भयणीन म्हणून सुरू केलें. बायलेच्या भावान म्हणून सुरू केलें. आनी बापून म्हणून सुरू केलें. आकयन म्हणून पोदोरनीन शेजाऱ्यान पुरो कालें घरा बसलो. इतलीं वर्सां ताणें काम केल्यांत. तो म्हणटा 22 वर्सां हांवें काम केलां. कित्या म्हणल्यार काम करता कोण विचारना. 2 दीस घरा आयलो बसलो. काम केलें घरा बसलाय म्हणून खरें जाय जालें. देखून ताणें केलें जोडुल्ले पयशे पुरो वट्टू घाले आनी हांगा एक कास्त काडली ती इकली. जोडुल्ली तळो जोडून ताणें ते कश्टान दवरले पुरो वट्टू घाले आनी हे बिजनस करता म्हणलो. आतां मार्केट लो. ताका गोताच्या कामांतलो काडला जाल्यार तांच्या फॅक्टरीन केल्ल्या वस्तूंक मोल ना जालें.
वो नंबर 1 आसलो आनी बिजनस हाडचे ताका कामांतलो काडलो कित्याक म्हळ्यार त्या कंपनीन केल्ली वस्तू वचनात ते म्हणटाना आनी नवीच कंपनीन करून वस्तू सुरू केल्या जाता गी आनी ताचीच कंपनी सुरू केली पयशे दिवन थंय माल हाडयलो आनी दस्तान केलो ताका मोलागी व्हरून गेले आयले आतां माल वचना आयिल्ल्यांक गेल्ल्यांक वळखीच्यांक पुरो दिलो ते व्हरून गेले पयशे दिवनात आतां बायलेचें भांगार ते गुटामाचें भांगार मावाड्याचे पयशे ते पयशे लाख आनी करोडांनी पुरो घाल्यात ताका येता दिलां पूण बिजनस वचाचे गेल्ले व्हरिल्ले दिनात एकल्यांनी 50 लाख 20 लाख 40 लाख 80 लाख 500 लाख अशें दिवंक खात ओट्टू घाल्यार कांय कितले करोडात तेंचे ते करोड पुरा हांगा करून दवरली आस्त माई मांवांची आवयची बापायची पुरो व्हरून घाल्यात ते तो म्हणालो नाका बिजनस करता थोडे तेंपां बसता आनी काम सोत्तेता म्हूण तांचे उगेत रावचे जालें की तांणी पुरा ताका देवाचो संदेश मेळ्ळो कितें म्हळ्यार उगेत रावू म्हणलो संदेश मेळ्ळो पूण ताणें पाळलो गी तो पाळूंक येराणी सोडलो गी ओलो गालट केलो की बिजनसान देवलो आतां म्हणटा हांव दिवाळी जालां कितले फावटी म्हाका वयर उडोवन मरया म्हण जाता एकच कारणा खातीर हांवें सांगलां हेणें बिजनस येना तेणें तुज्या सत्याचें जिविती ना तुका उडानाका तें करनाका देखून कश्ट आयले वेळार आमी बी स्टील थंड रावन रावचे की या नवी मेटांगडीचे दोवाचे कश्टांच्या वेळार थंड रावचे कश्ट आयले म्हणटा न्हू इल्लें फास्ट दवरल्यार जाता की कश्ट आयले म्हणटा उडाचोचे कश्ट आयले म्हणटा थंड रावचे त्याला देव शिकयता नेक्स्ट स्टेप कालेंगे म्हणून आळे ते त्या प्रोडक्ट्सांक त्या वस्तूंक मोल ना हें सुरू कर तूं तुका म्हणलें थंड राव हें शिक 4 दीस 8 दीस शिक तुका आनी एक संगत कोत्ता करूं आख्या डिमांड आसा तुज्या त्या वस्तूंक डिमांड नात कोण व्हरनात पयशे नात इंटिरियर टेम्परा पयशे नात लोकाडे आतां ताचे बदला की सिंपल कालें सुरू कर गरजेचें सुरू कर त्या ताका मोला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें देव सांगता आनी काल म्हणटा म्हूण सांगल्यार देवाचे उतार देखून कश्ट आयल्या वेळार आनी भलायकी बिगडल्या वेळार हांव त्या दक्तराशी दोवचें ह्या दक्तर दोवचें थंय दोवचें हें दोवचें बदलाक देवाचे उतर कितें सांगता एका बऱ्या दक्तराक धरून तो कालें सांगता ताणें सांगलें ताका आनी एका दक्तराक ते सांगतात आयकाचें ताका सोडलें खंय थंय दवरलें पंडिताचो सोडलें आले पाल्याचें करून सोडलें आले पाल्या करता हाचें कॅन्सर चड जालें कॅन्सर चड जाता आल्या पाल्याचें जायना म्हूण सांगतात त्या डॉक्टरान सांगलें की नांव गुण मारताने नोडी हांव कोणीक सांगलें किमोथेरपीन खाय नाका त्या आल्या पाल्याचें करया आल्या पाल्याचें करून गेलें आल्या पाल्याचें करून चड जालां आतां पोर हांव रडटा डॉक्टरांनी पुरो सोडला तांकां हाल करचें मग रडटा म्हाका बचाव करा डॉक्टरान पयलें सांगलें म्हळ्यार आंगाचेर जालां तें तोंडाची एक दांत आनी इल्लीशी दाडी येता ताका प्लास्टिकाचें करून घालून जाता तेदो कुडको काडटा म्हूण नाका आल्या पाल्याचें म्हूण 6 म्हयने आल्या पाल्याचें वाडलें आनी प्रशन सगळें जालें तें म्हाका स्प्रेड जालां जालें तें हांव तकले गेलां जालें आतां तकल देवलां जालें आतां जाल्लें तोंडाक आतां तकलेच्या भितर जालां तकले पड उठोवन जालें दोळा आनी परत असो जाम जाला आल्या पाल्याचें थें पाल्याचें आयुर्वेद एका डॉक्टरा धरून ते कितें सांगतात आतां ताणें वस्तू गुण जाल्यार पळय व्हडलो डॉक्टर काणयचे तूं कितें सांगता पळय तें करचें देवाच्या उतरान वाची जाल्यार देवाच्या उतर म्हणटा कश्ट आयलो वेळार धांवनाकात एकर चावून आनी धांवनाकात थंड रावा कश्ट आयले प्रेज द लॉर्ड मोतीची शांती आनी पुरा मोतीची शांती उशानातल्या वेळार थंड शांती समाधान वारी करून ताची वारी चड जाली वारी करून नजो चिंता करून नजो उडोवन नजो एका थंड रावचें चकट समज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां देवाचें उतार वाची किर्तन 30 आनी 2 म्हाका हें बारीक खुशयेचें कंतार हें घालें बापय आनी पुता मदें आवय आनी दुवे मदें आवय आनी पुता मदें बापाय आनी दुवे मदें समोर इश्टा मदें कसो संबंद पळय तशें खरें पळया तुमी एक चिंतून पळया जेजू कसो उलयता पळय एका इश्टा बरी एका इश्टार आनी एका इश्टार तशें एका फ्रेंडान आनी एक फ्रेंड सांगल्या पळय बापाय आनी पुता सांगल्या पळय जेजू उलयता पळय देव उलयता पळय कशें किर्तनांत 30 आनी 2 8 तांदा 32 साम 32 8 to 10 3 वर्स 8 9 10 हांव तुका शिकयतालो कश्टा वेळार अळे पयलें कश्टांचे बरोबर वाचचें नाका तुमी वाचा हांव कश्ट आयल्या वेळार तुज्या लग्नाचें जिवीत कश्ट आयल्या वेळार पिड्ड्यार जाल्ल्या वेळार संबंद पाड जाल्ल्या वेळार कुटुंबांत कश्ट आयला बिजनस पाड जाल्ल्या वेळार तुका पयशांची अडचणी आयिल्ल्या वेळार काम गेल्ल्या वेळार थंड राव इल्लो काम गेलां इल्लो वेळ थंड राव उगेत राव मागण्यांत थंड राव कितें करचें म्हूण देव शिकयता आतां हांव काम गेलें तक्षण उडलो अमेरिका येता आतां अमेरिका गेला आनी 32 lakhs दिल्यात आतां अमेरिकान काम मेळोना आतां थंय जावन बी विजा मेळना आतां काय वचचें म्हूण सांगून काम इल्लो चड बसता आलोय म्हूण तूं
आळे पळय हां पळय पळय आतां हां हांव तुका शिकयतलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. आळे तुवें खंयच्या वाटेन वचचें अमेरिका वचचें गी हां हें बिजनस करीचें गी वय आतां तुमच्या लग्नान जिवितांत तुमी अशें दोगांनी दोन रितीन येवची वाट की एका संगाता येवची वाट कित्याक तुमकां राग पळय ती वाट हांव तुमकां दाखयता तुवें मुखार वचचें जाली वाट हांव तुका दाखयतलो हांव तुका शिकयतलो तुका वाट दाखयतलो शिकयतलो मदें मार्गदर्शन ती नाका रे बाबा ही वाट कित्याक म्हणून शिकोवन दितलो ह्या वाटेन कितले कश्टात कितलें बरेंपणां हांव तुका शिकयतलो माहीत सगळी दितलो तुका समजून दितलो ही वाट तुका दितलो वाट समजून काणें हां म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दिता. आळे म्हजे दोळे तुजे दवरता म्हणून ती खोंबी भुरगीं तेजी पिलां तेन्ना इतले वयर बंतोनी गुंतात आमी पळयताले आमी ल्हान आसतना पळयताले एक गोण वयर आयली जाल्यार तिचे दोळे ती वयर रात गोण येता म्हणून व्हरून खोबी दवली आनी पिलांक रापयले एक ताळो काडलो तिणें कोको पिलांक दोणां आयलीं पळयता हांव येवन गुण्यो त्या पाकट्या भितर भरली आळे तिचे दोळे खंय आहात कान सोदच्या रात की वयर आसात वयर रात आनी इल्लेशे दोळे कान सोदच्या अवशेश वस्ती ताका दिता वयर रात दोळे वयर रात गोणीचे दोळे तशें ती तिचे दोळे दवरून खाणे येता वय दोळे दवरून खाणे येता पळय हां म्हजे दोळे ताचे दोळे दवरतलो तुजे देव म्हणटा पळय बापा हांवें पुता आडे पुता तुका दोळो दवरला हांवें तुजेर इस्काला वचाचे शिकाचे येजे म्हूण आवय म्हणटा आडे पुता तुवें आतां कॉलेजीक येताय तुजे दोळो दवरता हांव तुजे दोळो दवरला हांवें तुवें वचाचे हेजे बरें शिकाचे तुज्या फाटल्यान म्हूण दोळो आसा घरांत तशें जाग माग नासतना पडल्या म्हणून चिंती नाका जाग माग आसा तूं कितें करता पूर हांवें दोळो दवरला म्हूण बुदवंत आवय येड्डा आवय भुरग्यांनी खालें केल्यार पडोवन वचना पुरो शीत वचून पेज जाल्या उपरांत मरकालें मागीर बोमागचें तें न्ही दोळो दवरला हां आयकाय मुखार या गिन्यान नासलेल्या गोड्या वा काचरा भशेन जायनाका. आळे गिन्यान नातिल्ल्या खाचेडा बरी तुमी जानाका कचरा म्हणजे तें खातें हां ताचें गिन्यान नातिल्ल्या बुदोवन नातल्या डाबरी काल करता मुगोतून तशें नातल्या गोड्या बरी ताचे बरी करनाकात हां हांकां लागाम आनी वाडी वापरून गमावचें पडटा. आळे तांकां गामान दवरूं जायना तांचें गामान ना आनी कांय ना आनी कांय वेरनेस ना देखून तांकां काल करतात लागाम घालतात हांगा अशें दोळे तीन वांकडे वचनातल्या बरी निट्ट पळोवनच्या बरी काल घालतात दोळ्यांक लागाम घालतात आनी निट्ट दोंडेचें पडटा तांकां गोड्याक आनी गोड्याक हां तशें जाल्यार ती तुजेशी येनात नातल्या तुवें सांगल्या बरी ती आयकनात खंय नवतात ती खंय नवतात देखून गोड्याक हांगा अशें घालता लागाम घालतात तशें लगाम घालून आतां ती लगाम काडून ताका दोंडयतात. खोट्या मनशाचे आटे विटे अनेक पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक ताची दया माया वेडो घालता. आळे सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यांक सर्वेस्पर देव काल घालता आमचेर दया माया घालता दया माया ताची खावकूळ ताची बिरमूग दाखयता हाच्याक बरतें दुसऱ्यांक खंय आमकां बुजोवन बरती जाय गी खंय म्हणी सोदल्यार मेळटा गी बिजनसांत पडुल्ल्यांक लग्न जिवितांत कश्ट आयिल्ल्यांक आनी काम सोडून आनी कडेन येता थंय येता हांगा येता थंय पयशे दिता हांगा लाख दिता म्हणल्यांक तल्यांक पुरो दुसऱ्याक खंय म्हणी सोदी जे हांगा पुरो इतल्यान पुरो हाच्याक दुसऱ्याक जाय गी देव दाय दाखयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें देखून देव दाय दाखयता सर्गी बाप सर्गांत हांव बाग गोवन आमी कश्टांत येता सुब्र म्हटल्यार बाग गोवन अशें आमकां आरयना अशें आरयताय म्हाका येदो देवान वयता हांव सर्गांत हांव बाग गोवन दवरून म्हज्या लोबा दवरून कोट जावन दवरून ओडुरलें ना तुमकां म्हण ओडलांगी कोणाक म्हण ओडलांगी देवान आरयलांगी सर्गांत बाग घाला तो सर्गांत हांव व्हडलो हात काडून आमकां अरे बाबा थंय वचनाका रे थंय पडटाय रे हांगा शिने रे म्हण ताच्या हातांत ओडलांगी आमकां तुमच्या पालवा कोणाच्या पालवा धरून ओडलांगी शेटाक धरून म्हणी वडलांक कोलारा धरून अरे बाबा पडटाय म्हणून बायन पडनाका रे म्हण ओडलांगी देवान ना देव करना देवान तशें करून बाग गावन आरयना आतां हांगा सांगूना ताणें बाग घाना हांव आरयना तुका थंय हांव कश्टांत जावन भायर काडटा त्या कश्टांच्या परिस्थितींत जावन हांव वोन काडटा पुल यू आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिच्युएशन म्हूण सांगलां ताणें पुल यू आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिच्युएशन हांव तुका कश्टांत जावन वोन काडटा म्हणून आतां ताणें वोन काडटा म्हूण सांगलां ना तशें वोन काडिना तो कसो आमकां बचाव करता तो कसो आमकां हेल्प करता हांव वी रेस्क्यूज तो रेस्क्यू करता परफळे ते भुरगे मलेशियान एका माठ्यान शिरकाल्ले हे माठ्यांत भितर गेले तिका वयर माट्यान परतून सकयल माट्यान परतून वयर माट्यांत वयर एका तुजेर बसून पावस आयलो पावसाच्या उदक न्हंय लग्गी आयली न्हंय भरून माठ्या भितर गेलें उदक माठ्या भितर गेलें हांगा येवंक जायना थोड्या गुंडू ताणें उतरून दवरना बुडाना ती वारें ना भितर इतल्यानच वारें एक उब्बर जागो आलो उदक पावस रावलो आनी इल्लो पावस आयलो ताचे वयर उदक चडटा एका जाग्यार बसून आसलें
हे भुरगे मागीर तांणी वचून अमेरिकन सिल्स सिल्स म्हूण सांगले अमेरिकाचे आनी सोजर न्हिदता ते एकाच्या भितर वचून काल्याक आमी उदका भितरल्यान येता पळय खालें तें सबमेरायन तशें तें ल्हान सबमेरायन आलें तांत वचून तें थंय थावनान आयल्यात तें कशें म्हण दाखोवना तें दाखोवनचें जाल्यार खंय पिक्चरां म्हाका पळोवंक बारी आसा कशें बचाव केलें म्हूण बचाव करचें देव आमकां बचाव करता गी ना का बचाव करता रेस्क्यू करता बचाव करता आनी आमकां तो हेल्प करता कसो हेल्प करता आनी किर्तनान आयकलें आमी किर्तनान आयकलें तो खाली तो आमकां शिकयता आनी पळय हें वास म्हूण शिकयता तो वास म्हूण शिकयता वय एक आवय बापाय येयली आमची ती सैरी पडटात म्हाका ती म्हणाली चेडवांक येता म्हणटा ताचे फ्रेंड बेंगलोरा पळयता आमी हळ्ळेन ती बेंगलोरा पळयता म्हणून मागीर हांव थंय कितें केलें व्हडलें आयली आनी रडली आवय बापाय हांवें सांगलें जायत हें भुरगें व्हडलेंचें भुरगें वय आनी त्या दळांत PUC केलां भुरग्यांक आनी खाली इल्लेशें शिकलां तें आनी इल्लें खाली शिकोवन आनी पळोवंक लक्ष ना हळ्ळेचें भुरगें न्ही तें पळोवंक लक्ष ना तेजे फ्रेंड आपयता ताका वय ते जालें SMS आनी नातलें घरा तांच्या फोनी नातलें कागदां बरयतालें कागदां बरोवन घालचीं ये तूं काम म्हणून तशें मागीर येता म्हणून PUC लावन ताळा एक 17 वर्सां जाल्यार मात्र चेडवाक 17-18 जाल्यार ना मागीर हांवें सांगलें हांव गोंयांत उलोवन पळय म्हजे कडेन रडलीं घाली येतात म्हणटा हांगा काम ना आमकां घरांत कश्ट कालें करचें म्हूण कळना आमी येदो म्हणचो व्हडल्या भुरग्याक आमी माणसू घेवचें म्हणून आमकां पाद्रा बांदून कितली शबासकाय सांगल्या वाड्याच्या मागण्या वेळार आनी भुरगीं म्हळ्यार तांची पळयचें म्हणून आतां आमकां पयल्या व्हडल्या दुयेकचें बरें जालें दुसरें जालें आनी थंय हें भुरग्यांक अशें करता खाल करचें म्हणून ना वचून पळयता शिक्षांकडे उलयता सीट मेळ्ळी जाल्यार तुका सांगता म्हणून मागीर हांव वचून शिक्षांनी थंय मिसायतालो हांव एक शिक्षांकडे थंय लागीं ताका तें चेडूंक गाय आमकां थंय लागीं ती ताका हॉस्टेल आसा पळयता म्हणाली एक एक्स्ट्रा खंय म्हज्या खातीर एक हांवें पुरो सांगलें दुबळी अशें रडोना तें म्हूण जायत म्हणाली सिस्टर तांकां हांवें मस्तू कश्टांच्या वेळार सदां वचून मीस सांगून ताका हेल्प केलां सकाळीं जायनासल्या वेळार सांजेर म्हण वचून गोंयांत तांच्या सगळ्या सिस्टम प्रायवेट ताका बरोबर भायर वचूंक जायना पयस आयकत देखून हांव वचून मीस सांगतालो देखून तांचे कडेन विचारल्यार जायत फादर हांव एक ल्हानशें बेड अरेंज करून एक एडजस्ट करया ताका म्हणून ताका एडजस्ट करून एका रुमांत थोड्या भुरग्यां कडेन उलोवन तांणी एक एडजस्ट करून तें दवरलें ताका दवरल्या तक्षण आनी आचेडे सांगलें आळे तूं हांगा पोट भरूंक आयलाय दुसरीं भुरगीं म्हाज्या करूंक घेवंक पुरो तूं हांगा पोट भरूंक आवय बापायचें दूख पळयलाय तुवें आवय बापाय मुखार सांगलें हांगाय सांगलें आनी थंय सोडलें हें तिका स्मार्ट दिसता आनी सगळें तें दिसताना आनी पुरो एक सैरी खायलीत वचून 18 जाल्यान मात्र एक सैरीक आनी हें म्हजेर दोन आयलो आनी हांव तशें आवय बापायन सांगलां हांवें ताका बुधबर सांगल्या कोव्यान तान दवरलां ताका स्ट्रिक्ट सांगलें ताणें फोलो खंय म्हणटा चुका जाल्यार हांव म्हणटा ताका आपण आनी तीन तुमकां घरार सोडटा म्हणून सांगलें आपण हाडटा संजेर बस सांग एक रात आसा ताका आनी तुमचें सोडना फाटी येता म्हणून सांगून आयलो स्ट्रिक्ट हांव तल्यान वय तशें ताचेर सांगलां स्ट्रिक्ट काडटा तुका आनी बसा टिकेट बूक करता हांव येनासलें आनी पाद्रा बेड्या नासलें कोणाय मनशान धाडटा बाय कोणा धाडून तुमच्या कडेन धाडटा नासलें हांव येता हरले परिस्थिती हांव येता म्हणून सांगलें ताजें तितल्यान सांगून 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो गेला मात्र हें 2 फार येयलां म्हणजे सांगता आनी फोनार सांगता म्हाका असो वर्ल्ड आमी तालो बिजी सेक्रेटरी म्हणटा इतलें काम आसा आमकां रिपोर्टान तयार करूंक हाका 2 फार पयलें ये म्हणून हें 2 फार आयलें वय मागीर जेवताय गे म्हळें ना म्हळें मागीर आमी जेवले मागीर ताचे कडेन इल्लेशें उलोवन थंय येवच्या पयलें हांव वचून थंय जेवच्या पयलें वचून थंय बसताना म्हाका कठीण दग जाली आनी अशें केलें चिंताना म्हाका दुखचें हांवें उद्देश कितें भुरग्याक हाडलो हें करता कालें गे म्हणून म्हाका दुखलें आनी तशें दिल्ली बुधवार सांगून आपयलें तशें मागीर हांवें गेलो जणेल उक्तलो थंय गुत्तू बारा वारें आयलें खंयच्या वरान आमी थंय बूक हाडले हांगा उक्तो करून दवरला पळय एका वशेन सक्रमेंत आलतारी कडेन आनी एक वशेन देवाचें उतार 2 आमकां क्रिस्तांव बारी मुख्य एक सक्रमेंत एक देवाचें उतार तें दाखोवच्या खातीर एका आलतारीच्या एका कुशीक देवाचें उतार बायबल उक्तो करून दवरला एका पळय सक्रमेंत आमचे आत्मीक जिनी ताका मेळचें नरिशमेंट म्हणटा आमी पोशकांश देवाचें उतार जी येता आमचे आत्मीक जिनी वाडटा आनी ताका ताचो आनी ईट देवाचें पळय सक्रमेंत देखून दोनी त्या सायडी ह्या सायडी दवरला त्या बुकाची बायबल उक्तो करून दवरला फटाफट कोलो आवाज म्हूण आयकत पटी इतले सरवले मागीर हांव बसून मागणें करतना आतां कितें वारें येवना आतां कितें पेज तेंत मांडल्यांत म्हाका पळयतात म्हाका कसो चलयता पळय त्याच्या भक्तांक हांव गेलो आनी तें वाचलें म्हाका जेरेमायाच्या प्रावदीन हांव सांगलें ते नुच्च्या म्हूण सांगता देवाचें उतार ते नुच्च्या ते पटी मारतात आनी व्याभिचार करतात म्हूण आयलें म्हाका हें कळलें वाचता म्हळें आनी ते पेज येयली पेज उक्ती नाका म्हळ्यार तिशीन गुंडयलें आनी आयलो हें उरलें म्हज्या ना
थिंगसान मुखार भायर येता म्हणटा फोन रिंग जाता पूण हांवें काडलें दनपारां पाद्राप न्हिदल्या हांवें फोन काडलें आनी तो एकलो नावाड्डीक थिंगचो बेंगलोरचो नावाड्डी कोंकणी सांगा फादर फाल्यां परवां एक मीस आसा फादर म्हजे दिसाक येतात तांकां कोंकणीन जाय जेके तुमी सांगतात की फादर तो भारी जाय 10 जाणांक जाय जाल्लो मनीस हांगा सरलो तो आनी ताचें वर्साचें मीस म्हजे कडेन सांगून सांगिल्लें आतां ती म्हणटात इंग्लिशान तूं कन्नडान करतात तुमकां जाय जाल्यार कोंकणीन करता जाल्यार कोण पाद्रापाडा म्हूण सांगतात इंग्लिशान करून पण पाद्रापणान खंय देखून तांकां कोंकणीन जाय की म्हूण तर हांव सांगता म्हणलें हांव येता तूं येवंक जाता काय येवंक जाता म्हणलें प्रश्न न्ही तांकां पाद्रापाची गरज आसा कोंकणी भितर हांव येता म्हणलें आनी तुमकां आतां कांय अरेंज करचें ना म्हाका कोत्ता म्हजे कडेन बायक स्कुटरार येता म्हणलें आनी हांव स्कुटार गेलो मालेश्वराक गेलो मीस पेटोवंक तशें आनी तो तशें उलयतना तूं कित्यान उलयताय हांव व्हडल्या जाग्यार न्हू हां आनी सांगता म्हाका कुडाच आयलो आनी त्याच जाग्यार म्हूण आतां तुका लेल्याची वळख काय वही अशें वळख मिलिटरीन धांवतात बापय वही असो जाता वही ताचें अशेंचें खंय आमच्या घराडे लागीं हांगा कितें फादर ताका सेरी पळयतात की कितें तो चरकोणी ताका सेरी पळोवन जोगी म्हळ्यार हांवें फादर आज जोड मागता हांव तुमचे कडेन तुमकां हांव अशें उलोवन नेना मीस 2 कडेन बडयले तेन्ना आमी आयकून तुमचें देवाची उतार दिवची रीत पळोवन आमी थंय शर्मेन गेल्ल्या हांगा वय आनी तुमकां मागून आमी तुमी एक कोंकणी मीस पेटय हांचे येवन आले इंग्लिशान तुमी सांगतले आतां आमकां अशें तुमकां घरा कोण आयल्या बरी देवान तुमकां हांगा म्हाका फाव केलें तुमचे हात जोड मागता कोणा सेरी केल्यार ताका करनात तो गुंडयेन घालता कशें गुंडयेन घालता म्हणचें न्ही ताका सोरची सोय हागाचे मस्तू सोर मारता आनी सोरून काल्या दिता तो व्याभिचार करता त्या बुकान काल्या आले मात थंय पळयतना मुच्छा आनी व्याभिचार घरचो सोडटले आलें गी आच्या वरच्यान दुसऱ्यान जाय गी देव सांगात रावन पेज परतून आनी वास म्हूण सांगल्या बरी करता करना आळे ही जाल्लें घडी तो तुमच्या मुखार दवरचें हांवें तशें देव कसो शिकयता गे म्हणून देवाचे उतार तर देवान हांव तुमकां शिकयता म्हणल्यार सत गी तुमी म्हजेर पातयल्यात संपूर्ण तुमचे म्हजेर तर तुमी विश्वास दवरला तुमकां हांव सोडल्यार कोणी ना त्या स्थितीन तुमी आहात तितले म्हजेर पातयेवन आहात तर हांव तुमकां सोडून घालता गी तुमकां शिकयना गी ताणें म्हाका हात वयर सरकातो हात घालून हळू तो चेडवा कशें सांग म्हणून म्हाका थापड न्हू कानान म्हज्या सांगून गेलो की देव ह्या ताचें उतार दाखयलें ताच्या उतरान करतना शिकोवचें आसा ताचे कडेन मागोवन आमी थंडावन तें वाचल्या जालें तो देव आमकां शिकयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो आमकां बाचाव करता तो आमकां कुमो करता आयचें वाचप किर्तन सांगता गी सांगता केन्ना आमकां खंयच्या कुशीन गुवाजें म्हूण कळना पळय तेदा तो गुंडयता आमच्या हांगा मागीर कोरगुवाच्या भयणीन म्हाका हांगा सांगिल्लें आसा येता आमी हांगा हें बिल्डींग बांदलां हांगा बांदीचे गी देवाची खुशी घेना थोडे नाका इकजे म्हणून एक डिरेक्शन विकूनच आमी थंय स्टार्ट करचें तेन्ना ती आयली आमच्या दिसांक देवान आमकां सांगलें बांदीचे म्हणून बांदीचे हांव तुमची जतन काडयता आयज देव जतन काडून दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बांदतना कश्ट गिश्ट दिले कित्याक कश्ट गिश्ट दिले म्हळ्यार आमकां कश्टा मदें आणखिल्लें बळवंत जावं कश्ट सांगता हर एक चुकान दळदां पूण केलें करूंक ना हर एकान ती कश्ट आसता नाय तांणी जिणी बदली जे आमी वत्मीक जिणेंत बळवंत जाय जे कश्ट फेस करूंक जाय म्हजेर विश्वास कर हांव सोडून घालना म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय हांगा नर्स जाताना हांगा नर्स करतना पूत येवन म्हजेर सांगता नर्स जाल्यार व्हडणी फादर म्हाका येता न्ही लोक म्हज्या कंपनीन सांबाळ चड येयला हाळे देव थंय भरती करता पळय हांगा हें करतना आनी आमकां तेचे पिडे शिडेक आनी कांय करतना देवान तो साथ आमचेर दवरला म्हणून पूत सांगता म्हजे कडेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळय तशें देव आमकां खंयच्या कुशीन गुवाजे इशीन गी तिशीन गी इकेजे गी दोरीचे गी आमी मंदीचे घेरांक दिजे अशें खाजर जायचे की सोडीचे सैरीक आतां अमेरिका सोदायचे की लंडन सोदायचे की गांव सोदायचे की गल्फात सोदायचे कोण जायचे म्हण अशें 1 2 4 5 सैरीक आयल्यात आतां खंयचे आमकां खंय गुवाजे म्हण कळना तेन्ना कोण आमकां डायरेक्शन घेता कोणाडे जायचे म्हणून पाव केलो की हांगी देव दाखय वो बिजनस करचे तो बिजनस करचे गी कोण दाखयतात इंजिनियरींग करचे गी या डिप्लोमा करचे गी म्हणून पुरो डिप्लोमा आतां हांव कोदवडल्यांक काम मेळना आमी सांगलें डिप्लोमा कर इंजिनियरींग 85% इंजिनियरींग मेळची आली डिप्लोमा केलें जालें आतां कितलें बरें काम मेळना डिप्लोमा केल्ल्यान बरो सांबाळ आतां वयर 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 येता तो प्रेज द लॉर्ड ते कॅपिलरी इंजिनियरींग खाली केलां ताणें कॅमिकल त्याच्या तातूंत तो भारी पेट्रोलियमान तांकां काम मेळना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून देव आमकां देवाचे उतार आमकां फुडें आसच्या कश्टांचेर उजवाड घालता येयलेले कश्टात उजवाड घालता थोडे फावटी आमीच चडपात येता आमकां हांगा काम करूंक आयलो पातयेन दिल्लो एकलो काम करूं तो आमकां कश्टान घालूंक पळयता त्या क्षणी देवान आमची मोत उजवाड आयली हांवें सांगलें हाळे सेशन जाता येता
मग थोड्यांक पातयेवंक आसताल्यांक आसल्यांक मेळटा मागीर पातयेले मागीर पातय दोळे आमकां दिसल्यो संगती मागीर मागीर चड दिसून आयल्यो मागीर सुरू सांगतना पातयेवंक कश्ट जाता ताजे देव कार्याक घालता कश्टांचेर काल घालता उजवाड घालता आळवले कश्ट आहात आळांगा सोरोप आसा हांगा आग्यो आसा वीक आसा दाखयता अशें आमकां देव उजवाड घालता ताचेर आतां खळोकान ते आग्यो बसलो दिसताय चोरो बसलो दिसताय देवान टॉर्च घालो जाल्यार वयर जावन दिसता की ना देवाचे उतार आमकां उजवाड येता देवाचे उतार उजवाड येता कश्टांत जावन आमकां भायर येवंक वय आपायांत जावन भायर येवंक कश्टांचेर आमच्या मुखार आसल्या कश्टांचेर आळे अशें पियेशें जाल्यार आळे मुखार तुमकां लिव्हर सुरू जातालें लिव्हर सोरोसीस सुरू जाता गूण करूंक जायना पोटान सुस्ता पीन आनी बरो फाट जाता अशें करून नजो रावय आतांत लिमीट जालां तुजें हांगा तो समान जाता आळे तें आपाय दाखयता सिगरेट वडटाय पोपीस पुरा पाड जावन गेलां पोपीस पाड दुरान भितर काळें जालां उस्वास काडूंक जायना पोपीस आतां खालें नासता तुजें लांग्सांनी पुरा गेल्यांत ट्रेकिया आनी पुरा गेलां तुजें दुरान काळें जालां तुका ऑक्सिजन फेल जालाय वय पक्षांत ऑक्सिजन मेळना दुरान काळ्याक राणीच्या कुड्याक काळो पेंट काडल्या बरी जालां देखून तिक्के सत्राय खाणे आमी सांगता तिक्के सत्राय आमी सांगता देखून आमी काल म्हणजे सोडये घेना आळे देव आमकां सत्राय दिता तशें आमच्या कश्टांत उडयता आनी दैवीक सुचना दिता तो दैवीक सुचना डिवायन इन्स्ट्रक्शन्स दैवीक सुचना दिता आज पळय हांव तुका पळयता आळे दोळो दवरता तुजेर तेंच्या फाटींगू तें बरोबर दैवीक सुचना दिता भियेनाका तुज्या सांगात हांव आसा म्हणटा त्या दळा आमी मुखार वचपाचें घेना मदेर जावन सांगलें भियेनाका तुजी सांगात हांव आसा मदेर भियेना गेली मुखार गेली दैवीक सुचना दिता तो दैवीक सुचना दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया स्वार्थ सांड म्हूण सांगता लग्नाची नियंत स्वार्थ सांडल्यार स्वार्थ सांडीचे जीव दिजे म्हणटा सेवा करीजे म्हणटा जेजू म्हणटा सेवा करा म्हणून जेजू लग्ना जिवितान सेवा करीजे फस्ट सेवा करीची सेवा केली सेवा करतना पळय एकामेकाक हेल्प कर सेवा केल्यार आनी पुरा देव काम करता म्हळ्यार लग्नाचे बांद घट्ट करता तो तुमी सेवा करा न्हवऱ्यान पत्नीची पतीन पतिनेची पतिनेन पतीची सेवा करीची जेजून पयसा बेचो मुख केल्या बरी करचे म्हणून तशें ताणें सुचना दिल्या त्या परी करा पळय लग्न जिवितान खालें जाता गे पळय ते फुलां बरी फुलोवन येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो डिवायन इन्स्ट्रक्शन दिता वय दैवीक सुचना दिता तो ती सुचना आमी पाळिजे की नाका पाळिजे प्रेज द लॉर्ड ताचें उतार आमकां जाय जाल्लें सगळें सायेत आनी मायेत दिता हे म्हजे बारी दोन शब्द हे मोगाचे शब्द देवाचें उतार आमकां खाल दिता सायेत आनी मायेत सायेत म्हळ्यार खालें जे हाळे आमकां देवान सायेत दिता म्हणली हांगा या आल्तारीक ह्या चॅपलाक सायेत दिता म्हणली कली सायेत हांगा पळय सांगा पळय एक सक्रामेंता मंटपा म्हाका अशें आली दिलो किताने एक मीस पेटो आल्तार ही सायेत दिली किताने बसोवन लोकां बसोवन बांक आनी कदेलां दिली गी हांगा दोन फॅनां जायचे म्हण अशें आली फॅनां दिली गी देवान ही हाण दिली फॅनां हाण दिली मांद्री हाण दिली हाळे बसो मांद्री अशें आली आमकां धनी बसतलें मांद्री दिली की धनी बसोंक म्हाका दोन थोड्यांक बागून स्टुलार बसोवचें म्हण अशें आली स्टुलार बसोवन म्हाका दिली की हाळे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 धनी बसोंक आनी परत देव दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सायेत दिता आनी मायेत म्हळ्यार खालें नॉलेज जाणवाय वय केदाळ आमी सांग बेठेचे केदाळ मागणें करीचे केदाळ आमी काम करीचे म्हणजे मायेत ताणें दिली गी आमकां मायेत दिता सायेत आनी मायेत हे दोन शब्द आमी उडाक करल्यार आमचे जिणीस वतात आमकां सायेत जायचे जिवंक आमकां मायेत जायचें तें करूंक भुरग्यांक काम करूंक मायेत जायचें आनी सायेत जायचें एकल्यान कोणें म्हण कुमो करून भायर व्हरीचें मागीर तांकां माहीत दिवचें कशें करचें म्हणून भुरगीं बरीं कशीं ते काम करतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणाक सायेत कोणाक मायेत जायचें कोणाडी सारचें जेजू कडेन सारचें ताच्या उतरांत आमकां सायेत आनी मायेत मेळटा प्रेज द लॉर्ड देवाचे उतार आमकां जाय जाल्ली सायेत आनी मायेत दिता वय पूण शर्त कितें म्हळ्यार एक चॅलेंज आसा एक शर्त आसा वय एक चॅलेंज आसा तें कितें म्हळ्यार ताणें शिकयलें आतां पाळचें एप्लाय करचें कशें आतां पाळचें कशें तो शिकयता म्हजेर आमकां पाळूंक जाता गी आतां एकल्याक आमकां देवाचें उतार आयलें ताणें अमेरिका वचूंक जाय आतां अमेरिका गेला आतां थंय विजानांतल्यान फाटीं वचूं म्हणून इतलो पयसो भरला आतां काल करचें तें पाळचें कशें पाळूंक कश्ट थोडे विशय येताना कश्ट येताना तुमी दैर सांडी नाकात म्हणून आमी दैर सांडटांक गी पाळचें कशें दैर सांडना आपली तितलें देवाचेर भरोसा थोडे टायम आमकां कांप येता घेना कांप येता ती येवन जो म्हणचें हें पाळचें कशें पळया देखून तो पाळचें कशें म्हणून तो सांगता स्लो काट
वय देव सांगता तो ताच्या दोळ्यान आमकां मार्गदर्शन करता. पळय देव श्लोक 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. आळे शिकोवन दितलो, वाट दाखयतलो. आतां आनीक आयका 3 करता पळय. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. आळे म्हजे दोळे तुजेर दवरता आनी तुका तेने नाका येणे नाका तुजेर दवरता. तिशीन घसान जाता ती इशीन करता. कसं बऱ्या वाटेन तुका सुदारसून मुखार व्हरता. दोळो म्हजो दोळो तुजेर दवरून तुका हांव पडून नासता सोडिना. म्हजो दोळो कोणाचेर तुजेर आळे दोळो दवरता म्हणटात पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 3 सांगता. हांव तुका शिकयता. दुसरें हांव तुका पयलें हांव तुका शिकयता. दुसरें वाट दाखयता आनी दोळो दवरता. दोळो दवरता. हांव तुका शिकयता, वाट दाखयता, दोळो दवरता. 3 सांगते. उरलें कांय जाय गे आमकां जैता वचोंक. आमकां जाय जाल्लें गळसोंक दुसरें कांय जाय गे कांय नाका. 3 आल्या पुरो जेजू देवा सोमयाचें. तो शिकयता, तो वाट दाखयता, तो दोळो दवरता. खंय वचचें खाली देखून भुरग्यांनी घालपाक वचचें गांव काम करचें देवा कडेन विचारीचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लग्ना जिवितांत गे मेळचें म्हूण तो हेचेंच न्ही. म्हाका एक जॉबाचें लायक जाता म्हळ्यार ते सोनवार आनी आयतारा भुरगीं गम्मतां मारतात. गम्मतां मारल्या क्षणांत ताणें जाणां धाडचें ताच्या भुरग्यांक आपोवंक 1 दीस रेतीर. 2 दीस तुमी हें केलें न्ही काल गम्मतां मारलीं आनी तुमकां जाय जाल्ली मोजू गिजू पुराक केलें. ऑल द प्लेजर्स ऑल द एन्जॉयमेंट तुमी केलें न्ही. आतां येया तुमी वाट चुकोवन वचनातल्या बरी 1 वर अरादान करया मागणें करया. 1 वर तांकां सोमारा दीस मागणें कामायच्या पयलें. तशें जाल्यार जॉबाचीं भुरगीं घट्ट देवाच्या पातयेन विश्वासान घट्ट रावलीं. प्रेज द लॉर्ड. हर एक आवय बापायनी भुरग्यांक लग्ना काजाराच्या पयलें 1 हप्तो रेतीर एक धाडिचें. थंय लायल्यार रेतीर एक न्ही. एका पाद्राबाच्या एक गायडेड रिट्रीट म्हणटा. एका पाद्राबाच्या आसा इल्लोसो ग्रूप ल्हान ग्रूप. एक कोणी बरो पाद्राब शिकयता जाल्यार रेतीर दिता जाल्यार डॉक्टर एक ल्हान ग्रूप सड्ड म्हळ्यार 5-6-7 जाणां मात आशेत. आनी एका पाद्राबान गायड करचें ती. त्या पाद्राबा सांगात रावून 8 दिसांचेर गुंपीन आल्ली गोविंदा उठचें न्हिदचें जेवचें बसचें जमचें तें जायना. गायडेड रिट्रीट म्हणटा. गायडेड रिट्रीट म्हणटात तशें. आमकां मस्त अशा गायडेड रिट्रीट मस्त निसारता फादर आमी 5 जाणां थंय रावयेत की आमी दोगां मागीर आमची फ्रेंड्स आसा ती म्हणून 6 जाणां आसा. आत्मा ज्योतीन जागो आहा गी म्हूण हांगा आमकांत जागो ना 3 रुमां म्हणचें. आनी मुखार देव फावो करीत ना म्हणना. गायडेड ते आमची बारी आसा. हांगा एक 15 जाणां रावून 15 जाणां कहलें पळय देवाचे उतार दिवन तांकां कावन्सलिंग कर सद्दां. अरादानाक मीस अरादान शिकोवन देवाचे उतार हें परत हांव तांकां घट्ट करीचें म्हणून म्हाका बारी आसा. एक 15 जाल्यार परतून 15 ल्हान ग्रूप. व्हडलो ग्रूप मस्त आसात. गुंपीन आली गोविंदा जातात. तशें न्ही. तांकांत गायड करूंक तांकां क्वेश्चनां दिवन तांणी तें नियाळ करून येवन तांणी बसून देवाचे उतार डीप करचें हें करूंक अंडरस्टँड करचें बरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव ही आशा एक पूर्ण करतलो ताचेर विश्वास दवरला. ती आशा पूर्ण करता. हांगा एक 10-12 रूम आयलीं जाल्यार ही आशा पूर्ण जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव सांगता तो ताच्या दोळ्यांत आमकां बळ दवरूंक पडटा. बापायन करचें हेंच न्ही गे दोळो दवरचें काम करना. पळय बापायन शिकयता की ना बापय शिकयता. आवय बरें बरें रांदून आनी परत दिता. बापय शिकयता. आडे पळता तें आपाय रे आनी त्या माडाक तूं इतलें उदक घाल्यार इतलें नाल्ल जातात रे. तुवें सद्दां 8 कळशे उदक घालचें रे म्हणून. बाबू मुळाक कितलें उदक घालून पळयनातलो वयर मडलांक पळयतालो. खंय बावलांक मोडाल गी एक पडचारा गी म्हूण वर्सा 2 मडलां पडाचें म्हणचें जालें. त्या दोळान नाल्ल पळयचें. तोय 8 कळशे उदक घालतालो सद्दां. आमकांय 8 कळशे उदक घालून म्हाकाय 4 माड दिल्ले. इस्कालांत येवन ते 8 4 माड कितले जाल्यार 8 कळशे 4 माडांक 32 कळशे घालचे 32. वण घालपण्या पंदल्या बांयन थावन कजाळ बांयक पोंदा येतालें उदक. पूण तें तशें काम केल्ल्यान तें आमकां ब्रिदींग कर न्हू मायंड फ्रेश जावन शिकोवंक बरें जातालें. तो बरें मार्क तशें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ऑल इन टॉक्सिनां भायर येतलीं गामांत. तशें जाल्यार आमी फ्रेश भलायक बरी इस्कालाच्यान सुडसुडीत पुडपुडीत सुडसुडीत तशें. आमचेर बापायन आमच्या वडिलांन केलें अंत न्ही गे बापायन केलें अंत न्ही गे आमकां भोगिल्लें आसा कळीत आशिल्लें खोसो आमचो बाब माय आनी आमची टिचर आमचेर दोळो दवरलो. आमकां वाच करचेलें म्हणल्यार आमकां जाग माग आसा गिना आमकां कळिता गिना कळिता. आळे म्हाका बाबान दोळो दवरलो हांगा. आमी सांजेर खेळूंक घेताना बाब दोळो दवरतालो. आमी कायलें घेता आंब्याचेर फातर मारतांगी म्हणून बाबान दोळो दवरलो. ते आंब्याचो रूख आलो तांचो ती अंत म्हणटाली तांचो रूख म्हणटो भायर दोऱ्या भायर आलो जाल्यार तांचो म्हणटाली. आमी फातर मारतांगी काल तांणी सांगलें मारून वचो तेंच्या घरान पडटात तो आंब्या रूख आमचो न्ही तांचो ती मारूंक वचून वचो म्हणून. देखून आमी खेळून आमी बाबाडी सरताले फुडले आंबे खवेत की म्हणून ना तुमी फुडले आंबे तांकां इंसून दिचे तांणी दिल्यार मात खवेत म्हणून.
तर आमी कित्याक तांकां इंसून दिवचें म्हण वचूंक वचनातलें ती आमी 5 इंसून धरल्यार नेक जाल्लो आमकां एक दिवचो बरो थाळी दवरतो देखून नाका रे म्हणून कोण वचो आमी वचूंक कोण वचो तो व्हडलो भुरगो आलो वचना खातीर कोण वचना तशें तशें देखून बाबाचो दोळो आलो आमी हांगा तो घरा आलो जाल्यार आमी खेळटान थंय जाल्यार ह्या तागे म्हणजे हांगा फुडलें खेळ्ळें बडयें नायलो मागीर सोडिना तो देखून आमी ताच्या थंटेक वचनातल्यान बाबान दोळो दवरला तशें इज वॉचफूल आई He has kept his watchful eye. God has kept his watchful eye on each one of us. ताणें दोळो दवरला उडा सोडचे आमी प्रेज द लॉर्ड देखून एका तराच्या दिश्टीन तांणी दिवचो संदेश समजल्लो आसा म्हजो बाब उलयनातलो म्हजो बाब कालें ताणें उलोवचें ना कालें शेंबळयतना बाब कालें सांगता गी म्हूण ताच्या दोळ्यांत कळटाल्या का पुरो चंदलो वरडटा म्हणून आमी गेल्या बुकाणें बसून शिकल्या खंय तूं शीक म्हणून ना कांय ना दोळे दंपल्या बरी करून सायन गेली एका सेकुंडान ताणें मार्क पळयले पयले फावटी कितले पयलेंच्या प्राची एक मार्क चड म्हळ्यार उणो जावन तो तें ताका दुखतालें कित्या उणें म्हणी सारनातलो बावलें तोंड आमकां पळोवन नासलो जाल्यार ताच्या दोळ्यांत तासचें तूं तोंड उक्तें दान दाखयलें ना ताणें दोळ्यांत बाबाचे दोळे पळोवन खुशी जावन आमकां सायन करतना तशें आनी 5वे क्लासीन जाल्या 5वी जाल्या उपरांत म्हणालो तो हे दोळ म्हणसर तूं ल्हान भुरगो आळे आमी हाडून केलें आतां तुवें फीज बांदिचें म्हणून दुसरें ना ते कश्टांचे पयशे हे दिनाय जाल्यार मागीर तूं एक इस्कालनांतले गुडो म्हणून देखून त्यो पयशे कितल्या जतनायेन व्हरून इस्कालांत बांदून रेसितान बाबाडे दिताले आतां कॉलेजीच्या B.Com चेरक्याक या वय दोवता पोर फीज बांदूंक वेळ जालो पळय दोवता म्हणून B.Comचो फायनल इयर येद्यो मेळट्यो मिश्यो आनी पुरावन कार्ड अशें वाडयलां अशें केलां फाटल्यान बॅग घालां व्हडल्या गुरकारा बरी जाता पयशे बांदूंक कोण गेल्या गुरकाराचे मागीर त्या भुरग्यान ताच्या पांयां रावचें खेदाळा आमकां 5व्या क्लासींत तितली देखून आज मुसर म्हणजे पीक पॉकेट जावना पोर एकलो आयला म्हणजे 7,000 गेले खंय पोरान एकलो आयलो म्हणजे मोबायल गेले मग ते खंय गेले रे गुर्तू ना हां पळय म्हज्या आदल्या बसान वचून पळय तेचें तें फाटल्यान दवरलें कोण थंय काडटा चोरून काडटा तें हाचे पॉकेटीन आसा सांगचें नाका फाटल्यान आल्यान कसताळ ती हाची गटाराची लॉरी येता म्युन्सिपाल्टीची लॉरी सकाळीं येवन भरून व्हरता पळय तशें ह्यो दवरलो बॉल्स तांकां कोण हात घाला कळटा गी ह्यो दवरले बरून खाणेलां कालें बरून खाणेलां ह्यो दवरलो बॉल्स भायर तशें केअरफूल जायचें देखून हांव खंय बॅग वता बॅगा भितर घालता बॅगाचेर रात आसा म्हजो ती जतनाय खंय थावन आयिल्ली समजोणी बसतार बॅग फाटल्यान आसा मुखार आसता अशें कोण खंय थावन आयिल्ली 5व्या क्लासीत हांव न्हू पडल्यार ना म्हाका शेणी वचूंक वता आनी ताचेर नान पयशे वता सांगलां म्हजो बाब हट्ट म्हणून सांगलें आनी कडेन वचून गेलो वगडायलें म्हणून तें काय ना जतनायन उज्जे पयस म्हणजे आनी दिजे देखून थोडे फावटी लेट जाल्यार क्लासी वचनातल्यान थंय तो ऑफिसार राखूनातल्यान टिचर येताले क्लासीक वगू दिले तूं खटली कितें म्हणून आनी खाली दोदर न्यू कोट्टीरा थंयच रावतलें आनी फीज व्हांवन मागीर येतलें तशें तर देखून आमच्या वडिलांनी आमचेर दोळो दवरलो आमकां दिश्ट दवरले आमकां कोत्ता आनी तांचें कालें ताणें सांगिल्लें म्हणून आमकां पुरो कोत्ता वॉट द एक्सप्रेशन संतोश गी राग गी दूख गी बेतार गी भारी खुशी जाल्या गी दोळ्यांत सोमी काल्यांत काल्यांत उलयता दोळ्यांत म्हणटा तो दोळो गुंडयता म्हणटा देखून देवाचो दोळो पळोवन आमी शिकाचे तो कर आमकां कशें आहा म्हणून वय ताच्या दिश्टीन तो आसा देखून आमी थोडीं सुचना तशीं दिल्या देवान देवय आमी थोडीं सुचना दिता गिना बसून चेड्याक थिंग बसरे म्हणून सांगना सांगना दोळे गुंडयतांचे भुरगो उठोवन गेलो गिना हांव इस्कालांत सड्ड उलयन वतलो भुरग्यां कडेन दोळ्यांत समजालें गी म्हणटालो 1 लाख करून भुरग्या हाडी सारतलो इक्वेशन शिकयलें लक्षण भुरग्या हाडी सारतलो समजालें गे डिरेवेशन शिकयलें लक्षण पळयतालो अशें कळ्ळें तांकां कळटालो हाका कळ्ळां हाका म्हाकाय बघतालो कळ्ळां गी म्हणून दोळ्यांत परतून शिकयतालो 3 फावटी शिकयतालो पुरो गी म्हणटालो दोळ्यांत तोंडान उलोवंक ना तशें हांव बापाय दोळ्यांत उलयतात की ना उलोवंक शिकयचें दोळ्यांतूच तिल्लें उलोवंक शिकयचें भुरगें सड्ड उलोवंक कच्या पच्या जाता उतरां मेळना तशें देव आमकां बोब मारिना तें करना खरें अशें करना खरें सरकार तो बोब मारता तो देव बोब मारिना आनी नवीं पत्रां वयर हांव धाडटा गी तो आमकां नवे बूक बरोवन जेरमायाचो बूक वो बूक तो बूक म्हूण धाडटा गी इजायाचो बूक दुसरो बूक म्हूण तो बरोवन धाडटा गी वयर हांव मैजेचो बूक आब्रामाचो बूक म्हूण नवे घालता गी एक वयर हांव घालिना नवे बूक म्हणना वय तशें सर्गींत हांव न्हू तो पत्रां बडिना तेन्ना ताका आमकां शिकोवंक जाय पळय तेन्ना तो केन्ना ताका आमकां शिकोवंक जाय तेन्ना तो आमकां शिकयता केन्ना शिकता वय पळय तेन्ना तो आमकां दिता देखून जायते फावटी तो आमकां मार्गदर्शन दिता गायड करता क्वायटली म्हळ्यार खालें आवाज नासतना व्हडलो दाबाजो नासतना
आवाज नासतना दबाव नासतना तो आमकां मार्गदर्शन दिता, कोयटली मार्गदर्शन दिता, कोयटली गायड्स, कोयटली मोरये मायक ती घरांत आसतना आंज बडवादान तिका सांगलें कालें करचें कितें कोयटली कोणा कळ्ळें गे बैलांनी कळ्ळें तांणी सारून सुरू केलें हें कारण तुका बाबू जाला म्हूण हेरान कळ्ळें पूण मोरयान आवाज केलो देंवन ओडलो बँड आनी वाजोवन आयलो की देवान दूत गोत्तू नासा कोणाक एकलो ती बसोवन ती मागणें करतना लोव येवन रावलो आळ्याची गजाल म्हणून अशें म्हणालो. पळया देवाची रीत पळया देखून कोयटली तो गायड करता आमकां प्रेज द लॉर्ड. आनी प्रिसायजली म्हळ्यार कालें पक्का प्रिसायजली तिसरी चुकाना करेक्ट पॉयंटार तो शिकयता, करेक्ट पॉयंटार समांकर शिकयता, प्रिसायजली तो ताच्या उतरां म्हाका शिकयता. कशें देव पानां पडटालीं बायबलाची आनी सांगलें करेक्ट गी तो नुच्चा म्हण सांगलें करेक्ट गी तो नुच्चा गी सोरता म्हळ्यार आवय बापायची तांच्यांची इश्टांची बरें सोरता म्हण सांगलें गी आनी तांच्या इश्टां कडेन सारकें आत्तां मागीर विचारना म्हणजे की काणोवची कारार बसचें चेडूं वचचें कार आनी पयल्या सकाळीं दिवचें. ताणें म्हाका पुरो सांगलें चरित्र ह्या चेड्याची. तशें करता तो नुच्चा व्याभिचारान सांगलें करेक्ट गी तर प्रिसायजली सांगलां गे देवान हे वेगली म्हणटा वेगली अशें क्लियर नासतना अशें उलोवचें तें उलयलो कोण ना ता बरो न्ही कोण ना तो नाका कोण ना तशें म्हळें गे देवान. तशें म्हळें गे करेक्ट म्हळें तो सोर कोण ना चिंतून पळया तो कांय करेक्ट तो कांय सोरी नासतना रावणां कोण ना आळे तें म्हळें सोरी नासतना रावणां कोण ना आळे तें म्हळ्यार कालें सोरता म्हणून. आमची भास ती आमची भास तुमी कर्नाडी सारको भुरगो कसो तो भुरगो मुखार कांय तुमकां कांय कश्ट दिना कोण ना तें म्हळ्यार तो चेडवाक बाबायन उदक नातल्या बायन बुडयता कोण ना तें वेग उलोवचें अर्थ जाता कितें देव प्रिसायजली करेक्ट उलयता आळे म्हणालो पळय तो क्वेश्चन दिता पळय भियेनाका खाता हांव तुमच्या सांगात आतां प्रिसायजली ताणें डावटा गे तुमी जेजूचेर विश्वास दवरून आमी करया देवान सांगिल्लें करया ताचे खुशी करया देवाक तातूंत मान मेळचें गौरव मेळचें तें करया तो आमच्या सांगात आसा की ना पळय. मदर तेरेसा तिणें सुरू केलें इतलें आश्रमां सुरू केलें देवान तिच्या सांगात आसा म्हणलें देवाच्या महिमे खातीर लोकांच्या मोगान केल्लें तिणें देव तिच्या सांगात आसलो गे सुरू त्या कामां हात घालच्या वतावन तिणें मरता म्हणसर तिच्या सांगात देव आसलो गे ना सोमी आसलो प्रेज द लॉर्ड ती वळखता म्हणजे सांगात सोमी आसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तो आमकां मार्गदर्शन दिता आनी आमकां तो प्रिसायजली आमकां चलयता देखून थोडे फावटी देव पळया तुमकां सांगता ताचें देवाचें उतर आमकां मार्गदर्शन तुमचें सांगात हांव आसा म्हणलें मातेव 20:8 28-20 हांव तुमच्या सांगात आसा म्हूण सस्ताच्या सस्ता हांव तुमच्या सांगात आसा तो आसा ताचें काम करतना ताचें मिसांव करतना ताच्या मोगान जियेतना मार्गदर्शन दितना तो आमच्या सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. 20:8-20 मातेव तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळून तांकां शिकया आळे आज्ञा तुमी पाळीजे आज्ञा पाळून तो म्हण वय ताजो वय आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण उगडास हांव सदांकाल सकाळीं हांव संजे राती 24 घंटे तुज्या सांगात आसा हर एक घडी तुज्या सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड आनी तुका सांबाळटा तुका सोलोवन व्हरता हांव तुज्या सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. देखून देवाचें उतार आमकां कशें चलचें कितें करचें म्हणलें देवाच्या उतरां मारी पात तो आमकां चलयता थोडे फावटी पळयतात आमकां चलयता पळयतात थोडे फावटी देवाचें उतार थोडे फावटी पळयतात आमकां उलयता आमच्या काळजांत उलयता तशें करून बिलकूल सोडिना सडनली आमकां कळटा पळयतात आमकां चलयता मागतना पळयतात प्रॉम्प्ट करता काळजांत आमकां मार्गदर्शन पळयतात द्वारे तो आमकां मार्गदर्शन दिता मायेत दिता जाणवाय दिता प्रेज द लॉर्ड. ह्या 2 रितींनी कोल्यो त्यो 2 रिती तांणी शिकोवच्यो सांगा पळया एक कशें देवाचें उतार दुसरें पळयतात म्यान उलोवचें त्या देवाचें उतार आमी वाचतना तो शिकयता आळ्याचें आनी तशें आमी शिकयता आळे मेसेजान खांडिता तांकां तुमकां तशें देवाचें उतार दुसरें पळयतात मग उलयता काळजांत उलयता पळयतात मग उलयता इन्स्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरीट इन्स्पिरेशन वय तशें पळयतात मग आमकां तो चलयता मार्गदर्शन दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. ह्या 2 वाटांनी आमकां देवचो वय करता ह्या 2 रितींनी देव शिकयतना आमी आयकचें ताची मायेत समजोवंक आयकचें ताची मायेत साहित्य जावं आनी थंड रावचें आमी थंड रावचें तो शिकयतना आमी आणकी फास्ट जावचें गी नुजो करून नुजो थंड वचचें एक सैरीक सुख लक्षण तक्षण दुसरे दिसा जावचें गे आनी एक सैरीक पळोवंक घ्या तिका थोडे दीस वगत रावचें 1-2 दीस चेडून जाता थंड घट्ट जाता बळवून जाता ताच्या मागीर कोण एकलो सांगता आनी एक सैरीक दाखयता परतून देवाचें निदान करून वचचें देवाडी सारचें मागाचें कितें देव दाखयता सैरीक जाता
एका भुरग्याक 8 की 9 सेरिक्यो 2 फॉर्मां बरयल्लीं मागीर कळून आयलें जायनात म्हणालें फॉर्मां बरयलीं मात फॉर्मां कितलीं बरयत एकच बरयत की 5-10 बरयत 10 बरयत आनी म्हाका जाल्यार ती फॉर्मां घालें म्हज्या बाबान म्हण काजार जाय म्हणून फॉर्मां बरयलीं 25 फॉर्मां जालीं आनी एक जारें म्हणून हांव जावचो ना 26 समजल्यार मात समजल्यार फॉर्मां बरोवन म्हाका जिवूंक जाता फॉर्मां गरजेचें की जियोवचें देखून थोडे आमसरतात फॉर्मां बरा फॉर्मांत घाल्या बरल्या पाड जाल्यार पिंजून उडया फॉर्मांत घाल्या फॉर्मांत कांय ना घाल्यान आसचें घाल्यांत जियोवच्यांत मिना बाय आसता पळय तशें जियोवच्यांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जियोवच्यांत आसचें जियोवचें गरजेचें ताका वत्त दिवचो फॉर्मांक न्ही थोड्यांनी घाले वत्त दिवचो फॉर्मांक तें फॉर्म भरलां आतां काल करचें काल करूंक ना सोडचें फॉर्माक हांगा हाडूंक ना आमकां फॉर्माचें आनी पळय इम्पॉर्टंट आनी जियोवचें तें जियोवचें अडचणी येता म्हणल्यार चेडवान सांगलें जाल्यार मुखार वचोंक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें देखून देव आमकां थंड रावचें आनी ताणें दिल्लें मायेत इन्फॉर्मेशन कालें गे म्हणून तें नियाळ करचें मायेत कली दिली देवाच्या उतरान कली मायेत दिली पळयतात कली मायेत दिली कलें डिरेक्शन दिलें म्हाका तें डिरेक्शन मायती इन्फॉर्मेशन कलें दिलें वॉट इन्फॉर्मेशन द वर्ड ऑफ गॉड गेव मी वॉट इन्फॉर्मेशन द होली स्पिरीट गेव मी हें नियाळचें थंड रावन नियाळचें त्या झाडां मुखार मेट कालें म्हूण कळटा देखून एक सोटांनी एक बिजनस ना तशें करूंक ना नांतर आमकां तळणी येता आमकां तळणी कली येता आमच्या सोंत बुदीन करया आमच्या सोंत बुदोन कांय करया आनी आमच्या सोंत वाटेन या आमच्या सोंत सक्तेन करया वय म्हजें बळ म्हजेंच घालून खणया वय म्हाका जाय जाल्या वेळात करया देव म्हणटा आतां ह्या वेळा नाका 2 म्हयने वचूं दी हें तांकां 1 वर्स वचूं दी बिजनस करूंक राव तितकें समजून खणखणी एंत काम कर रिजायन करनाका आतां इल्लें रिसेशन पयशांक आनी पुरो मौल्य मापन मार्केटीन पयशे नात अलें पुरा अशें पुरो हें आयलां तुफान आयलां पयशांचें बरगोळाचें पुरा पयशेच नात मार्केटीन बरगोळ आयला पयशांचो अशें पुरो कश्ट आयल्यात थंड राव करची नाका 2 कणे आतां व्हडलें कांय इन्वेस्ट करूंक वचनाका राव 2 वर्सां 1 वर्स राव देवाच्या वेळार करचें म्हज्याच वेळार करचें सांगा देवाच्या वेळार म्हज्या वेळार नातल्यार टेम्पटेशन घालें येता आजच कर सुरू कर अशेंच कर म्हज्याच कुशेन कर तशें कर म्हणून आळे तशें वय देखून मस्तू आमी हें पळयचें आमी करचें पडटा तशें देखून आमी मस्तू हुशार जावचें पडटा ताच्या वेळार जाय जाल्या वेळार ताच्या वेळार करचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताच्या वेळार ताच्या रिती प्रमाणे करचें आमच्यांनी ताच्या बदला आमचें करूंक वचूं नजो ताच्या रिती प्रमाणे ताच्या प्रमाणे करचें प्रेज द लॉर्ड देखून उडास दवरया सोम्याक तुका कितें करूंक जाय तेन्ना आमी उडास दवरया सोम्याक तुका कितें करूंक जाय तेन्ना थोड्या संगतींतल्यान तुका सोलो म्हणटा सोम्याक जाय तुवें आनी एकल्याची सेवा करचें सोम्याक जाय तुवें हांगा हें बिजनस स्टार्ट करचें आनी दोगां भुरग्यांक पोशिचें अनाथ आसात तांच्या खाल्यांक सीड आवय बापाय मेल्यांत त्या भुरग्यांक कोणी ना अनाथांत तांकां पोशिचें देखून तुजें इल्लें आतां दशांश दी आनी तांकां पोस तुका देखून तुवें हें नाका ह्यान तुका सड्ड पयशे मेळना हें सुरू कर तूं म्हूण देव सांगता ताका तांतल्यान सुरू करतना आतां ताणें वचचें जाल्यार ताका सोंसणीकाय जायचें बिजनस सुरू करतना सोंसणीकाय जायचें आनी वंदोनेचें बरें जायचें एडजस्ट करचें बरें जायचें वय थंय राग येवन तुजो राग न्ही हाडिचें देखून देव काल करता ल्हानशा मरुभुमींतल्यान ताका व्हरता कश्टांच्या वाटेन व्हरता देखून तुवें समजून त्या कश्टांच्या वाटल्यान व्हरचें देव मागीर म्हाका व्हडल्यान दिता आतां कश्ट इल्ले दिल्यात ह्या कश्टाच्या वाटल्यान चलयता तुवें सोलोवंक तयार आसाचें की चुकोवन घाणेचें तयार आसाचें देखून इल्ले कश्ट आयले म्हणटाना देवाचेर दिश्ट घालना देव ह्या कश्टांतल्यान मरुभुमी जाल्या उपरांत हालू जेनु मिल्क एंड हनी हालू जेनु हरिवा नाडून कोट्टेने दूद आनी मोव व्हडसो जागो दिता पण ताच्या वयल्या मरुभुमींतल्यान व्हरूंक तांकां पूण विश्वास चुकले मरुभुमींत आमकां तें जाय हें जाय देव तें या म्हणून देवा दुखयलें देखून देवन 40 दीस वरच्या बदलाक 40 हप्त्यांनी पावच्या बदलाक 40 म्हयन्यांनी पावच्या बदलाक कितले म्हयने काडले वर्सां काडलेलीं 40 वर्सां काडलेलीं देखून आमकां बुदयोंक वचना देखून आमकां कुठले बुदयेचे देवाचेर विश्वास दवरचें देवाक तूं दोड हांव देवाक ताका जाय जाल्यार बरी म्हाका विसरून काणयता म्हाका थोडीशीं वर्सां काणयलीं देवाक जाय जाल्यार हांवें देवाचें उतार दिचें म्हणून पूण हांव तें हें कर इस्कॉलान तांतू प्रिंसिपल डायरेक्टर ला सेक्रेटरी म्हणून तशें पूण देवान निमाणें हांगा हाडलें म्हाका तृप्ती नातिल्ली न्हिदेंची तृप्ती नातिल्ली खालींक उणेंपण भोगतालें आतां हाडना हांव तें पुरो तृप्ती देवाचें उतार दिवन कावन्सिलींग करतना पूण देवान इतलो टायम काणयलो म्हाका 40 वर्सां काणयलीं वड्डीन
ह्या रिती घेवन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव इग्गी शिकलो नाल्यार देव इग्गी हाडटा देवाक सरेंडर जाल्लो ना देवाच्या पांयांक पडलो नाल्यार जातालो. थोडे आमच्यांत खरीचे म्हजेत वाट म्हज्यात वेळार जायचे म्हणल्यार इतलो वेळ जालो. पयलें जाल्लें जाल्यार देवा बागल्लो जाल्यार देवा तुज्या वेळार म्हणलें जाल्यार देव म्हाका केदाळ हाडून दवरतालो. ताच्या हातान दितालो वेळ. हांव इग्गी शिकोवन कर म्हणून देवा सरेंडर जाल्लो जाल्यार कितच्या पयलें म्हाका हांगा हाडटालो तो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. एकच एक हांवें चिंतिल्लें न्ही हें एकच एक प्लॅन केल्लें न्ही कावन्सलिंग हांवें करूंक स्वप्नांत हांवें चिंतून ना ही म्हणया आतां म्हाका फुलफिलमेंट आहा जॉब सॅटिस्फॅक्शन आसा. इस कालून तें हांगा नासलें आतां आसा जॉब सॅटिस्फॅक्शन. देवाचे उतार पळय तो कितले पदरा गेले म्हणटा फादर हांव तुमचें आयकता. काल एक पदरा मेळ्ळो व्हडल्या पदरा मेळ्ळो व्हडल्या फ्रिगजीचो पदरा मेळ्ळो फादर हांव डेली तुमचें आयकता हांव देवाचे उतार म्हूण. कितले पदरा म्हणाले आयकतात म्हूण. लोकमात न्ही पदरा आयकता म्हणटा म्हाका काळजान बरोवन येता. हांव किरकोळ हांव धूळ माती देवान खंय मुंचो बांदून सतनाचो ह्या जागन ताचें उतार प्रगट करचें हातेर केलें. ताका हांव मोर्ता मुसोरी चिरा रुणी सदांच ताका रुणी देवाक. थोड्यांक तुमकां पळोवन तुमचें मागणें पळोवन तुमच्या खातीर हांव देवाक रुणी. तुमचें तें आशिल्लीं टालंटां थोडीं भुरगीं इंजिनियरींगान कितलीं हुशार हांव रुणी देवाक तांच्या तेली भगवंत भुरगीं दिल्ल्या खातीर तितलीं हुशार दिल्ल्या खातीर त्या भुरग्यांक खंयचे तुमी सदांच देवाक रुणी जावन आसा जें म्हणून. ऑलवेज ग्रेटफूल टू हिम. ऑलवेज ऑफर ग्रॅटिट्यूड कृतज्ञता देवा बेटे. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून देव तुका थोडे फावटी वता देखून आमी खाल करता तेन्ना थोड्या संगतींतल्यान आमकां चलोवंक जाय वय तो फकत त्या कश्टांत हांव भायर काडीन थोडे फावटी आमकां खाल करता देवाक जाय हें शिकता म्हणसर तुका कश्टांतल्यान दिता म्हणून. देव म्हाका तितलें बरें दिता कसलें काम दिता बरें. तें काम करीचें जाल्यार म्हाका शिकचें ट्रेनींग दिवचें सोंसणीकाय दिवचें येरां सांगता वचोंक येरां सांगता वंदोन वचोंक येरां कुमो करचें तसलें काळीच दिचें म्हाका. हांवें म्हज्यान करचें न्ही येरांकी हांवें कुमो करूंक येरांचें हांवें आयकोंक आसा. असले पुरो गूण जाता म्हणसर देव काल करता म्हाका कश्टांतले व्हरता. ते गूण येता म्हणसर म्हाका कश्टांतल्यान भायर काडटा गे काडिना. देखून आमकां कश्ट आयल्या वेळार देव आमकां भायर काडिना कित्याक म्हळ्यार ते गूण शिकायचे आमी सोंसणीकाचे गूण शिकायचे. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. वय थोडे फावटी आमकां मांयक सुणेन पळयचें म्हणून सुणेक इल्लेशें कश्ट जाता. ती मांय बरी तिणें सांगलें तूं आयकचें ती मागण्याची म्हणून तिणें आयकचें म्हूण सुणेक इल्लें कश्ट जाता. तेन्ना सुणेन खाल करचें मांय कडेन सद्दां लढाय करचें की या मांयक मोग करना मोग करता जाल्यार सुणेक बरें जाय जाल्लें पुरा बेसांव घालता. थोडे फावटी मांयक गांठीनी दूख हातान दूख गुमटेन दूख आनी परत चूण झगडटा म्हूण तेन्ना मांयन सुणेक सांगता एडजस्ट करचें की या मोतयेन तूं जोडाय वजें म्हणून आसाचें. देवाक सोडून देवाच्या पांयां तळां दवरचें. प्रेज द लॉर्ड देवाच्या पांयां तळां दवरचें. ते जाल्यार खाल करता देव देवाच्या पांयां तळां दवरल्या क्षणां देवाच्या पांयां तळां दवरल्या क्षणां देव खाल करता आमकां देव आमकां जाल्यार बरें करून जाय जाल्यार बरें चलोवन व्हरता. देखून ती ल्हानशी वाट देवान चलोवन व्हरची इल्ले ते कश्ट काणयचे देवाच्या स्पिरितान काणयचे. तसो आदार मागचे. तो सायतानी खाल दिता तो सायतानी मायेत दिता. उडास तोरा कश्ट येताना मांय कश्ट दिताना सुणेन खाल करचें जेजू हाडचें. जेजू खाल दिता तिका सायत दिता मायेत दिता. सायत म्हळ्यार कोण आनी एक नणंद आसली हिच्यो बारी मोव करता आनी ती येताना ल्हानशी बटली मोव हाडून दिता हिका. मांय तुका सगळें रुचीचें दिना न्ही हे मोव हे कुलेर का तुम बरें जाताय म्हूण. आनी एक नणंद आयली ती तूप आयली तूप आनी कोलो पिठो ते इल्ले शेंगान चिवून हो पिठो बारी बरो आनी तूं पुरो सत्वा आसात म्हूण सत्वा आनी हाडटा मोव आनी घालून सत्वा घालून काडयात आंगांत. आतां मांय चिंता म्हजें सून बागाजें आहलें तें बागाजें म्हूण हांव आतां पण घालना तुपान पण घालना तेलान पण घालना हें दीस येताना मोठ्या जाता कित्याक आनी एका नंडेन खाल हाडिलां सत्वा हाडिलां सत्वा तुपान खावचें मोहन खावचें हें चेडूं बरें आसा. हाळे देव काम करता तुका देव सायत आनी मांय दिता पूण मांय कडेन खाल करूं नजो तुवें लढाई करूं नजो झगडें करूं नजो ओगे येता वजें. आतां मांयक आतांच्या गांठींत हिका पण घालूंक जायना पण घालचें जाल्यार येशें काडून तेल काडून अशें बागायचें बागोवंक जायना हिका पण घालूंक जायना आनी कांय करूंक जायना हिका हात करूंक जायना. आतां पण घालूंक सुणे कापेजें न्हय तिका राग हांवें कितें सुणे कापेजें म्हणून हात कितें बागाणा मुजो म्हणून हांगा गांठीन दूख तिका. आतां पण घालचें जाल्यार कोण अशें पळय करचें अशें हात वचना ही सुद्दां हातान घालूंक जायना सकयल पडटा उजव्या हातान घालूंक जायना. आतां पण घालचें जाल्यार कोण हेजें सुणेन हेजें. देखून हें खाल करचें सुणेडे मोगान आसल्यार ही गांठीची दूख चलता की पण घालूंक जाता की मंड पडूंक न्ही नुस्त्या पण घालूंक. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें देखून तो तुका फकत कश्टांत हांव भायर काडिना पूण खाल करता म्हणल्यार तो तुका विधेयपण शिकयता ओबिडियन्स शिकयता.
लोकांक जाय आसलें ते 40 वर्सां तांणी एकाच वर्सान देवान पळय पायतालो देवा सगळी साथ तांणी विधेयपण देवा दाखय जालें आमकां उदक दिवन देवाक गुतूं मांडण दिल्या देवा तांकां पिवूंक उदक दिचें आतांत दी देवाचें आसलें इतलेशें मुखार गेल्ल्या उपरांत थंय दिचें म्हणून थंय सावळी आली थंय दिचें म्हणून हांगाच तुदी हट्ट करूंक लागलो आमी फाटीं येता म्हणून जाता देवाक विरोध उलयताय की तूं 40 वर्सां मरुभुमींत घुंव तशें प्रेज द लॉर्ड विधेयपण देव शिकयता देव विधेयपण शिकयता आनी तुका जेजू बरी ट्रान्सफॉर्म करता रुपांतर करता तुका जेजू बरी जायचें म्हूण जेजू बरी म्हळ्यार जालें हेरांचो मोग करचो आपणाक आसलें हेरांक खाण दिवचें दाया दाखोवची बिरमो दाखोवची वय तें जेजू बरी नाक केस आनी पुराय कांय न्ही जेजू बरी म्हळ्यार दाया मोग स्वार्थ म्हणलो ना निस्वार्थ कुमो करची सहाय करची कुमके साथ दिवचो आदारचो सुदारसून येचें तें जेजू बरी जावंक तो आपयता तुवें ताका आयकल्यार तो आनंद भोगताय तुवें ताका ओबिडियन ताका तुका घालचें जेजू बरी जावंक तो तुका विंसून काडला म्हणटा जेजू बरी जावंक तयार आसा म्हणटाना एका काळजान काल जाता तुका कठीण संतोश उल्हास आनंद सगळी जाता तुका आलें न्हू तूं उतलो परजळ्ळ्या बरी दिसताय आंज्या बरी दिसताय कसो आंज्या बरी दिसताय कित्याक एका तरोसो आनंद संतोश काळजान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुज्या कश्टां मदें तो संतोष आसा तो आनंद तुज्या कश्टां मदें तो संतोष तूं संतोष भोगताय केदाळा देवाक आयकल्ल्या वेळार देवाक आयकचें जाल्यार कश्टां मदें कठीण कश्ट पयशे नात घर हद्यार रावलां तुका काळजान संतोष आगिना 6 म्हयने हांव एकल्याच्या तांच्या घरा रावलां घर रावलां घर ना तें काम गेलां पुतान धाडटा म्हळ्यार पूत ना व्हडलें घर बांदून सुरू केलां हद्यार रावलां पूण तांच्या तोंडार संतोष पळया ही आयकल्या उपरांत तांकां सांगलें हांवें देव कालें शिकयता पळया म्हूण प्रेज द लॉर्ड सोसेन्स जागो इकून वचना तो सद्दां इकून गेलो जाता आतां बरो गिरायक आयला आमी सांगलें त्या गुण्या मला दिनाकात तो सोसेन्स जागो एका सेंटातीन 3 लाख चलतात सोसेन्साक कितलो जालो 18 लाख जालो 18 लाखान गोर न्ही पुरो कंप्लीट करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कश्टा मदें जाणा जावंक तो तुका भायर हाडटा देखून बुडासतोर तुका तो कश्टां मदें तूं संतोश दिवन तुका त्या कश्टांतल्यान भायर हाडटा देखून आमी कश्ट आयल्या वेळार कालें करचें देव सायत आनी मायेत दिता देखून आमी कालें करचें ताका तो शिकयता वाट दाखयता आनी दोळो दवरता आनी दोळो दवरता कित्याक कश्टांतल्यान भायर हाडून तुका कालें दिवंक सायत आनी मायेत दिवंक देखून आमी कश्ट येताना फास्ट वचपाचें दोवाचें या थंड रावचें आनी देवान सांगलें आयकचें शिकाचें प्रेज द लॉर्ड निदान मुखार वचचें तशें करूंक देव आमकां कृपा दिवन दी आमेन हालेलुया